832, page 17. 831, page 16. Service pura eklas devo, sasnang naman Tuhan. Service pura eklas devo, sasnang naman Tuhan. Uporto tuput vida, tuci mo ima. Soglia fanta, tumpo forto, tumpo vida, uji moima, soglia fanta, sorves pora eklas devo, sasnang naman Tuhan, sorves pora eklas devo. Sasnang naman Tuhan. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्यांची नावी आमच्या देवबापाची काकलूत सुम्या जेजूचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो संतोष तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ बांबडिनो, आज बायग्योंत आंतोनीक भेटयलो दीस. ह्या मनान आमी ह्या देव मंदिरांत आयल्या. जायते आमी घेवन आयल्या ताच्या पांयां मुखार घालूंक आमच्यो गरजो, आमची मागणी, आमचे आवंडे, आमचे कोश्ट, आटेबिटे, आमचे प्रोश्ट, आमच्यो सांडलेल्यो वस्तू जायते फावट बाबार्थांत आमीच सांडल्या. हेवूय आमचें इंतसांव. आमची पिडा रोग, जायते तरेचे पिड्या रोगांत तुमी आसात व तुमची घरचीं कोश्टवतात. तुमच्या भुरग्यांक घेवन तुमी आयल्यात तुमच्या मनान. तुमचें लोग्नीक जिवीत आनी तुमचें कुटुंबीक जिवीत. तुमच्या दुस्मानांक घेवन आयल्यात. दुस्मान तुमकां त्रास दितात. मागीर कोण जिविताचो सांगाती सोदता ताका लागून आयल्यात. कोण नोकरी सोदता. आनी भशेन जायत्यो तुमच्यो गरजो ह्या वेळार त्यो सगल्यो उक्त्यो करात आनी काळजा मनान त्या बायगोंत आंतोनीच्या पांयांशी दवरात. तो मागीर त्यो बापाशी वतलो आनी बाप आमकां कितें जाय आनी आमकां कितें गरजेचें आनी आमच्या बऱ्याक पडटा तें आमकां ताचीच विनवणेन दितलो. असल्या बरवंशान ह्या मिसांत वांटो घेता आसतना आमची अस्कोताय ओळखून घेवया आनी देवा लागीं आनी एकामेका लागीं माफी मागुया. हांव पातकी सूर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मेरेन सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बुडीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवूं. प्रार्थुया.
आपले खासगी इंतेसां भेटयलेल्या ऑस्टिन फेर्नांदीस हाचे पासत मागुया देवान बायगो तांतुनीची विनोनीन ताका आशिर्वाद दिवचो आनी बरे भलायकीन ताका सांबाळचो. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा तुवें लिशबोवाच्या बायग्यो तांतुनीक कोऱ्या बाबार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजेक आकांतांक आसतल्यांचो तिरास्रो करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगल्या आमच्या गोरजांनी ताची मदत आमकां मेळूं. आमच्या स्वामिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो करो देव तुजे सवें पवित्र आत्मेचे एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमोस प्रवद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुतांदुआनू तुमचेर विरुद्ध म्हणजे इजिप्त देशांतले हांवें भायर काडलां त्या सगल्या घोराण्यांचेर विरुद्ध. सर्वेस्पोर बाकीत करून कितें सांगता तें आयकात. प्रितुमे वेल्या सगल्या कुटुंबां मदें फकत तुमकांच हांव वळखतां. देखून सगल्या तुमच्या खोटेपणा खातीर हांव तुमकां खास लावूंक वेतां. आदीं फुडेंच येवजिनासतना दोग मनीस बरोबर भोंवतात. आपणाक शिकार मेळो नासतना रानांत शिव गरोस घालता. आपणे कांय दवरिनासतना शिवांचो पेटो किंवची मारता. फास मांडिना जाल्यार सुकणें जमनीर पडटा. शिकार मेळो नासतना जमनी वेलो फास कोण तरी काडटा. शारांत तुत्तुरी वाजत आनी कोण तरी भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर धाडिना जाल्यार शारांत नोश्ट येता. तेच पोरी सर्वेस्पोर आपल्या सेवा प्रवाद्यांक आपलो गूट सांगिनासतना कांयच करिना. शिव गरोस घालता कोण भियेनासतना रावत. सर्वेस्पोर उलयता बाकीत करिनासतना कोणाच्यान रावूंक जायत. देवान सोदोमाचें आनी गोमोराचें निसंतोन केलें तशें हांवें तुजें निसंतोन केलां. आनी तुमी एका उज्याच्या इंगळ्या परी जालीं तरी तुमी म्हजेशीन पोतून येवंक ना. उलयता तो सर्वेस्पोर. इस्रायला ह्यो वस्तू हांव तुजे विशीं करूंक वेतां आनी हें हांव तुजे विशीं करूंक वेतां. देखून इस्रायला तुज्या देवाक मेळूंक तयार जा. देवाचें उतर हें. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्पोरा. सगळीं म्हणुया तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्पोरा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय. नोश्त्यांक तूं लागीं घेयनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बडाय करूंक तांक ना. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्पोरा. ओनीत कोत्तोल्यांक तूं विटयताय. फटकिऱ्यांचो तूं नास कोत्ताय. रोगताक ताणल्या आनी लोटीक मनशाचो सर्वेस्पोराक कांटलो येता. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्पोरा. पूण म्हाका तुज्या व्हडा मोगान तुज्या घरांत भितर सोडूंक मेळना. भक्तीन तुका वंदून तुज्या पवित्र मंदिरा मुखार सासणागी पडून नोमान कोत्ता. जबाब. तुज्या प्रामाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्पोरा.
शुभ वर्तमानाक आमची कालसां मनां तयार करूंक उबी रावया. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा, ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. Soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora, soy sorbespora. सर्वेश्वर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजू एका ओड्यार चडलो. 12 जाण ताचे फाटल्यान गेले आनी अवचितूच इतलें खोर एक तुफान उप्रासलें की ल्हारां ओड्या वयल्यान फुटूंक लागलीं. पूण जेजू न्हिदलोलो आसलो. लागीं सरून बारान ताका जागयलो आनी म्हणलें, आमकां वाटाय सायबा, आमी बुडटाव. आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी इतले बिजूड कित्याक, ओलक्या विस्वासाच्या मनशानो. मागीर उठून ताणें वाऱ्याक आनी दर्याक हुकूम घाली आनी एकदम तोंडाय जाली. हें पळोवन ते मनीस अजाप जाले आनी म्हणूंक लागले, कसलो मनीस काय हो, वारो आनी दर्या लेगून ताचें आयकतात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बांबडिनो, ह्या दिसांनी मातेवाचें शुभ वर्तमान आमकां परगट जाता. आनी हो वाक्य जो आमी आयकला तो गेल्ल्या हे न्हून त्या आयताराक आयकल्लो मार्कूच्या शुभ वर्तमानांतलो. ओ मातेवाच्या. मातेव चडश्यो बारीकसाणी दिना, पूण मार्कूस जायत्यो बारीकसाणी दिता ह्या वाक्याच्यो. पूण मातेव घालता ते प्रमाणे कालच्या दिसाक ओ वाको आज परगट जाला ताच्या तर आमी बॅकग्रावंड पळोवंक वचत. 2 जाण येतात. एक शास्त्री येता आनी जेजूक म्हणटा, हांव तुजे फाटल्यान येता. आनी दुसरो एकलो म्हणटा, हांवूय तुजे फाटल्यान येता. पूण शास्त्र्याक तो सांगता, तुजे कडेन आहा तें सगळें सोड आनी यो. आनी दुसऱ्याक तो सांगता, तो म्हणटा, हांव पळया बापायक हांव पुरूंक वेता. तो म्हणटा, मेलोल्यांक मेलोलीं पुत्तलीं, पूण तूं म्हजो फाटलाव कोत्ताय जाल्यार यो. आनी ताच्या उपरांत तें उतर म्हटलेलें आहा. ते ताची फाटल्यान गेले. जेजूचो फाटलाव करप म्हळ्यार मौजा न्हय. मौजा, भायली मौजा. इट्स नॉट एन एडवेंचर. पूण जाणा जावन केल्ली एक कोरणी. हांव जाणा, म्हाका खुशी आसा आनी हांव ताचो फाटलाव करतां. आय एम कॉन्शियस ऑफ माय डिसिजन एंड इट्स अ मिस्टिरियस डिसिजन. हांव जाणा, म्हाका ओळख आहा, जाणीव आसा आनी हांव खुशेन तो कोत्तां. हें भाग्योन मातेव दाखोवंक सोदता. आनी मागीर फाटलाव कोत्तल्यांक की मिलाक दाखयता. तुमी म्हज्या फाटल्यान येतात जाल्यार, तुमी म्हजो फाटलाव कोत्तात जाल्यार हांव तुमचे वांगडा आसां. तुमी घोडे
तें ओळखून घेनात हांव तुमच्या वांगडा सगळ्या वेळार आसां. पयलीं ही ओळख गरजेची आनी मागीर हांव तुमच्या वांगडा आसां म्हणटूच हांव तुमकां वाटायतलो. सगळ्या वादळ मोडांतलो, तुफानांतलो, कोश्टांतलो वाटायतलो. पूण कोश्ट हांव वाटांक तुमकां दिवचो ना. म्हणजे तूं म्हजो पाटलाव कोताय जाल्यार जेजूस म्हणटलो तुजो कुरीस उकोळ म्हज्या फाटल्यान ये. आनी त्या खातीर कोश्ट जावन आसा एक वांटो आमच्या पाटलावाचो. आमी जेन्ना पाटलाव कोता कोश्ट आसतलेच. कोश्ट काडून उडयतलो म्हूण जेजून आमकां खात्री दिवंक ना, पूण कोश्टांतले वाटायतलो. कोश्टान वादळ मोडान तुमी तीर रावंक तुमकां शक्तिवंत कोत्तलो हे ते. आनी त्या पासत तो दाखयता तांकां तुमी म्हजो पाटलाव कोतात जाल्यार पयले सुवातेर वादळ मोड जाता तेन्ना हांव आहां. तुमकां खबर ना, तुमी उत्सांबळ जातात. वादळ मोड जाता, तुमचें लक्ष वादळ मोडाचेर आहा, पूण हांव तुमचे वांगडा आसां तें तुमी मानून घेनात. पूण आहा आमकां दिसता तो न्हिदलोलो आहा. आमकां दिसता देव त्या वेळार हॉलिडेयांक गेला. म्हाका ताणें कोश दिल्यात आनी तो हॉलिडेयांक गेला. म्हाका कोश दिवन तो खुशाल जाता. तो न्हिदलोलो आहा. तशें न्हय तें. तो आमच्या वांगडा आहा. आमच्या वांगडाक आमच्या सुखांत आमच्या दुखांत. ताका आयकूंक येना म्हूण ना, तो न्हिदला म्हूण ना, तो हॉलिडेक गेला म्हूण ना, पूण सगळें जें कितें आमी कोत्ता जातूंतल्यान आमी पासार जाता तितल्याची ताका जाणीव आसा. नाजाल्यार तो देव न्हय. देवाक तर जाणीव ना सगळ्या वस्तूंची, तो देव न्हय. म्हणजे ताची ओळख लिमिटेड. आनी लिमिटेड मनीस देव न्हय. लिमीट आहा, ताका शिमो मेरो आहा तो देव न्हय. देव शिमो मेरो उतरता. देवाक बंदी करूंक जायना. देवाची जाणवाय आख्खें आटापता. देवा कोणें म्हणचें न्हू म्हाका कोश पडटा तेन्ना देवाक खबर ना, तो खंय गेला म्हूण देवाक खंय गेला म्हूण कोणाक खबर, म्हज्या कोश्टांक तो पळयना. ना, तो आहा. मागीर घडये आमकां दिसता तो न्हिदला आमच्या जिवितांत, ताका उठोवंक जाय. ताका उठोवप म्हणल्यार तें मागणें. मागण्यांचो अर्थ कितें? आमी जेजूक सगळें सांगता. आमचे कोश सांगता, आमचे आठेविटे ठाट करून तुफानां आयलीं आमी ताका उक्तें करून सांगता. हें गरजेचें. आमच्या तुफानांनी तो आहा, थंयच आहा, पयस ना. त्या व्हड्याचेर आहा. तें व्हडें तुफानांनी बुडलां. उदकूय उचांबळ जालां आनी वारेंय उचांबळ जालां. दोन भाशेचीं तुफानां तीं, उदकाचें तुफान आनी वाऱ्याचें तुफान. दोन बाराबोर आयल्यान आनी उदकाचो लोट ओड्यार मारून ओडें बुडटा अशें दिसता. आमच्या जिवितांत तशें जाता. जायत्यो वस्तू, जायत्यो घडण्यो, जायती दुयेंस पिडा येता. आमी रावना तेन्ना आमकां दुयेंस पिडा येता. आमी रावना तेन्ना आमकां अपसयक जाता. आमी रावना तेन्ना आमच्या जिवितांत कसली व्हडली अडचण येता. वो आमी रावना त्या वक्तार आमचो कोणूय चोरून वेता वस्तू, चाट करून नाच जाल्यो वस्तू. ही ती तुफानां, ही ती उचांबळाय. वो आमी कितें चिंता बरें जातलें, वायटूच जाता. वो आमच्या घरांत कोण मोत्ता. कसलीं तुफानां, एक तुफान आनी जायतीं तुफानां. थोड्यांच्या घरांत सदांच आहात, थोड्यांच्या घरांत केन्ना येतात. ही तुफानां, वादळ मोडां येतात तेन्ना आहा तो. फकत आमी जाणा जावंक जाय, जागृत आसूंक, ताका आपोवंक आनी ताचो आदार आनी ताची मदत घेवंक. आनी तो दर्याक तोंडायता, वाऱ्याक ओगी कोत्ता आनी देखूनच हे सगळे तोटाकतात. ताची पदवी फकत मनशाच्या दुयेंसाचेरूच न्हय, दुयेंसूच काडून उडयना. ताची पदवी देंवचारूय काडपाची न्हय, देंवचार काडून उडयले. ताची पदवी
बेऱ्यांक आनी मोन्यांक, बेऱ्यांक जीब आनी मोन्यांक कान दिवपाचीच न्हय, पूण ताची पदवी वाऱ्याक आनी दोर्याक, ताची पदवी दोत्तोरेक, ताची पदवी आकाशाक, सगळ्याक ताची पदवी वेता, कित्याक तो देव देखून. आनी हें तर स्वत आमी जाणाव की जेजू देवाचो पूत जाल्यार आमी सगळे स्वत मानतल्यो. बायगेवंत आंतून तसलो खोल भावार्थाचो मनीस, बायगेवंत आंतोनीच्यान ताका देवान इतली पदवी दिल्ली, ताचे कडेन जायना तसलें कांयच ना. मेलोल्यांक लागून ताणें जिवन केलें, नवें जिवीत दिलें, कित्याक देवान ताका ही पदवी दिली आनी बिश्टी दिवंक ना. ताचो खोल भावार्थ देवाचेर आसलो, सगळ्या गणितांनी तो देवाचेर स्वत मानतालो आनी जायना तसल्यो वस्तू करूंक ताका पदवी दिली, कित्याक देवाचें आसणें ताचें सवें आसलें, कित्याक ही भितरली जागृताय आसली, म्हजे सवें म्हजो देव आहा आनी म्हजे सवें म्हजो देव आहा म्हणटच म्हाका कोणाच्यानूच वायट करूंक जायना. देंवचाराच्यान वायट करूंक जायना, वादोड मोडांतल्यान वायट करूंक जायना, दुयेंस पिडांतल्यान वायट करूंक जायना, मोरनान वायट करूंक जायना, कित्याच्यानूच, कित्याक देव म्हज्या वांगडाक आसा, तो बराबर जियेता आनी तो पळयता सगळें आनी म्हाका वाटायता. असलो आमचो भावार्थ आसूंक जाय. हो भावार्थ सांत आंतोनीचो. आमी तर सांत आंतोनीक मान दिवंक येता. असल्या भावार्थाचें कितेंय येवं जिवितांत, धाकटुलें जावं व्हडलें जावं, आमकां हालोवं, आमचें ओडें बुडटा अशें दिसूं, आमचो जीव वेता असो दिसूं, पूण तो आहा आनी तो आमकां सालामतीक पावयता, सगळ्या वायट विघ्नांतलो निवारता, राखता आनी आमकां अखोंड कोत्ता आमच्या भावार्थान. देखून तो म्हणटा, हें उतर चडशीं जेजूचीं उतरां बरीं, ओलक्या विस्वासाच्या मनशां, ओलको असलीं उतरां जबर येनात जेजूच्या तोंडांतलीं, पूण भावार्था विशीं तो म्हणटा ओलको तुमचो भावार्थ, कांयच ना त्या भावार्थान, बिस्तो वयल्या वयलो ओलको भावार्थ, कमी भावार्थ म्हणिना, आहा तो ओलको भावार्थ. कोडेगांत तो रे बेश्टे न्हय तें. आमी ओलकट म्हणटा तेन्ना कोणाकूच म्हणिना हांव तें. ओलकट म्हणटा एकदम अवघड उतर आनी आमी अकमान कोत्ता ओलकट म्हणटा तेन्ना, पूण जेजू हें उतर उजार कोत्ता ओलक्या भावार्थाच्या मनशानो. इतलें करून तुका आमी इतलें शिकोवन आमचे बराबर आसून तुजो भावार्थ ओलको हांगा येवन मुंगडाराच्या मुंगडारार हांगा येवन इतलो आमचो भावार्थ वाडचे सुवातेर तो देंवता. भावार्थ वाडूंक जाय, भावार्थाची प्रगती आसूंक जाय. भावार्थ देंवना, भावार्थ चडटा. भावार्थ देंवता तेन्ना ओलको भावार्थ जाता, कमी न्हय ओलको जाता. आनी भावार्थान वाडटा तेन्ना हो भावार्थ वाडटा आनी आमचो विस्वासूय वाडटा. बायकोन आंतोनीचें जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार दवरून हेंच देणे आमकांय मागुया. आमी विस्वास दवरूंक सगळ्या वेळार, सगळे सुवातेर, सगळ्या वादोड मोडांनी तोच देव आमच्या वांगडा जियेता, आमच्या वांगडा आसा आनी आमकां वाटायता. तो जेजू हांगा आल्तारार येतलो, थंयच्यान आमच्या काळजांत येतलो आनी आमच्या काळजांत आमकां तो मेवतलो. आमची आनी ताची भेट जातली. हे भेटेन आमचे सगळे प्रोश्ट, आमचे कोश्ट, आमचे आटिविटे, आमची वादोड मोडां, तुफानां ताका उगटीं करुया आनी ह्या सगळ्यांतलो आमकां निवार म्हूण ताचेच कडेन मागुया. सगळीं आमी उबी रावुया आनी आमची ते समान देवा म्हऱ्यांत उबारुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी आपले पोरजे सवें सोदांच दोयालाय दाखोवंक आनी देवाचो मोग आपल्या कोन्यांतल्यान विस्तारूंक आनी दिसाच्या दिसा ते भाग्यवंतपणान वाडोवंक बापाची कृपा तांकां मागुया. दयाल बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकूट कर. आमा सोमेस्तांनी देवाचेर पातयेवन
आनी देव भिरांतीन जिवंक आनी हे पोरी जेजूचे नीज साक्षी जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. आयच्या दिसा ह्या मिसा बलिदानान भोगतीन वांटो घेतल्या आम्हा सोमेस्तांक तशेंच आयचे इतेसांव भेटयलोल्या ऑस्टीन फेर्नांडीस हाका भाग्यवंत आतुनीचे विनवणेन सुबा आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दयाल बापा, तुझ्या भुरग्याची मागणी आय, आमची काकलूत कर. बापा मोगळा तुजे मुखार आमची तेसांव आमी घातल्यान आनिकूय आमच्या काळजा मनांत आमी घेवन आयल्या तिवूय तुजे मुखार उबारता. ती तोगली स्विकार कर आनी आमकां तुज्या गोठायेन बोर एपरी प्रोश्ट आनी आठविट्यांनी आमी तुका चिटकून रावंक आमकां आदार दी. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. दाना तयारी वेळार आमी गायन घेवया. C24 पेज 38. मातीचे भांगर करू, शोकताय तू एका सुत्रान. माती तू लांबची चिली, भांगर कर पवित्र आत्म्या. दयाल बापा, मुक्तीपणा इरकोलालक्या जिविताचे तुका भोगता आमची मोना. तुका भोगता आमची मोना. दयाल बापा, मुक्तीपणा इरकोलालक्या जिविताचे तुका भोगता आमची मोना. तुका भोगता आमची मोना. तू सोपुची बोचेसू, ओ मोली भांगर आमचे. आमची चिकोतलून आता जेसूचे जिवीत जावचे. दयाल बापा, मुक्तीपणा इरकोलालक्या जिविताचे तुका भोगता आमची मोना. तुका भोगता आमची मोना. भयणीनो आनी बाबांनो, आमचें बलिदान सोर पदवेदार देव बापाक मानता तसले सौमूळ मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आज्ञाकोटी सुविचार देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवन. भोव कोणबळ्या बापा, पोरण्या मनशाचो भस्म करून बायग्योंत आंतुनीक तुजे सारकी नवी रचना कशी उपजोवन तुवें आमच्या दोळ्या मुखार दवरलोय. ताका आयज मान दिता आसतना फावो त्या मनान हें बलिदान तुका भेटोवन ही मागणी तुजे मुखार विमोर काळजान आमी घालता. जेजूच्या जिवान आमकां भरून आमकांय नवी मनशां कर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं.
सुरवेश्वर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे समे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वाडटा. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वयर अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सोर पोदवेदार आनी शासनांच्या देवा, सोर कड्या आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. श्रेश्ठ सुगुणांच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफोड कोत्ताय. तुज्या विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. तुजे सोडवणीचो फोड आम्हा सोमेस्तांक लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरोंतरी. देखून सगळ्या दुतां भोगतां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंदेळी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या दोन दुतांक दिवून मुळे, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या दोन मृतांक दिवून मुळे, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूड पोरगो तुया बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी ओ जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतोल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता.
सर्वेस्परा आख्खी प्रितमेचेर विस्तारलेली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबाक फिलीप आमच्या बिस्पाक आनी सगल्या मोठवाशी तशेंच यात्निकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय आमा समेस्तांच्या हांगासर आयच्या दिसा हे वेदी भोंवतणी जमा जालोल्यांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मरे देवाची माई सांगाती तिचो निर्मोळ पोती बागिवोन जुजे बागिवोन दर मृता बायग्योंत आंतोन आमच्या आस्कऱ्या बायग्योन जुजे बाज आमच्या दोन प्रांताच्या आस्कऱ्या बायग्योंत मिंगेल आर्कांज आनी सूर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भोगतां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर पुनर्जिवंतपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान ते आमच्या बावळींची काकलूट कर तांकां आनी तुजे इश्टा कुतींत अंतरलोल्या समेस्तांक तुजें परजोलीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक आमच्या सोडवणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन आत जोडून धीर घेवन आमी सगलीं बरोबर म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपठो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ठालणेन पडूंक दिवं नाका वायटांतली आमकां न्ही सर्वेश्वरा वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय स्वाम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दौरदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ चोच येताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक स्वाम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांतीची खुणां दिया देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कोर देवाचे शेली संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी ओ आसा जेजू देवाचो मेंढरो संसाराचे पाप काडटा तो हे मेंढऱ्याच्या जेवणाक आमंत्रण दिलोली आमी सगलीं सुभागी The Holy Communion is reserved to those who are baptized in the Catholic Church and those who remain in the Catholic Church through the reception of other sacraments. If there is anyone present here, please, who is non-Catholic, who belongs to another faith, or who belongs to no faith at all, please do not come forward with your open hands to receive the sacred body of Christ. Kumyanच्या वेळार आमी गायन घेवया D40 page 69.
उभी रावया, प्रार्थुया. सौर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतलेल्या संस्कारा पासत आमी तुका सगळ्या काळजान दिन वाचता. बायग्योंत आंतोनी वरी सगळ्या वस्तू परस तुका सदांच सोदूंक आनी नव्या मनशाचें रूप ह्याच काळांत घेवंक आमी कितें करचें तें तूं आमकां शिकय आनी तें करूंक ह्या संस्कारा उदेशी तुजें बोड आमकां दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. फादर हायसिंथ मिसा उपरांत कुमसुंदरींत आसतलो. कोणाक कुमसार जावंक जाय ताणें थंय जावचें. गेल्ल्या मुंगडा आमी तुमकां दिन वाचता आनी बायगोन तातूंत आपली मोजो तुमकां दिवं म्हूण मागता. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवीदार देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून या जेजूचे शांती तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणें. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विस्मितां आयकून व्हडा बोरवंशान हांवूय तुजे फुड्यांत येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपडी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शुभ वर्तमानांच्या दौरून दुता. कोर म्हजें जिवीत नितोड निर्मोळ. बोर म्हजें मन जाणवायेन. पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजें उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेंत आयलोलो तोच बाळोक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोदतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवंशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवंडारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे हुस्के आनी कोंती
म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळे. तुजे वेगेंत आसतल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उगट्यो कर आनी मेळून घे म्हाका उपकार आनी म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलोय म्हाका निवार. हे वेळार तुका जाय ते बायगोंत आंतोनी फुड्यान घाल. ओर चोरयांच्या बागयोंत आंतोन तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणूनय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तूं तुजी पोदवेदार मोजोतीन हे खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळोवन घे म्हाका निर्मळाय आनी कोनवळाय, तोंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या इंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलूंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोंती कोर. आमेन. Doria de